म्हाका दिसता वॉट एवर आय हॅव डन टुडे इज आमचे गोंयचे हेरिटेज कल्चर आमची संस्कृती आख्ख्या भारताक दाखोवपाक आनी कोंकणी आमची मायभास तो कोंकणीन घेतला. आनी जशें तुवें विचारलें आतां हांवें पुणमी शॉल घाल्लो म्हूण तो आमचे सगळे एसटी कम्युनिटीक हांव इश्युरन्स दितां जे आमी तांकां आश्वेशन दिल्लें की रिजर्वेशन फॉर कुणमी आनी तांचे कितें रायट्स आहात ताजेर आमी डेफिनेटली लढाई करतले. वी वील फायट फॉर देयर रायट्स. ओके सर, आता मागीर ते लोकसभा जावपा जे आसा तेजे मेन इश्यू कितें आसतलो? पळय खुबशे इश्यूज आसा जे गोंयांक अफेक्ट जाता. पळय सांगचे म्हळ्यार आमचे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स. हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट कित्याक डेंजरस? आमचे ते कोल हाडून ऑस्ट्रेलियाक सान कोल हाडटा, इंडोनेशियाक सान कोल हाडटा, त्या साठी कोल हाडून आमचो सगळो ट्युरिझम काबार जातलो, आमचे एनवायरमेंट काबार जातले, आमचे लोकांचो हेल्थ, कित्याक कोळशाच्या धुडल्यान हेल्थाचे खूब प्रॉब्लेम जाता, कॅन्सर जाता, स्ट्रोक जाता, वेगळे वेगळे डिजीजीस हे मेडिकल एक्सपर्टांनी सांगला. सो आमचे गोंय जे सोबीत सुंदर गोंय जे आख्खे जगभर ग्रीनरीक वळखता ते सगळे काबार जावन काळें जातलें. इट विल बी अ ब्लॅक गोवा. ताजो एक विशय मेन. दुसरो, गोंय म्हळ्यार खंयसरूय आयज म्हाका MP खुबशे गांवचे इवन बिहारचे कॉंग्रॅच्युलेट करताले, म्हणटाले हम आएंगे, ते बीच आनी कितें आयडेंटिफाय करता गोंयाक. आतां बीची तर आमच्यो आनी ते नुस्तेकारांचो तर तोड सी शोर दर्या जाल्यार हांणी आख्खो कोस्ट लायन 105 किलोमिटर काडून MPAच्या ताब्यांत कित्याक दिलो? सो आख्खें गोंय तर विकपाक लागले, काडून दुसऱ्याच्या हातान दिवपाक लागले सरकार. सो हाचेर आमची लढाई जातली. मागीर आमचे सौ न्हंयो काडून दिल्ल्यो 2016 जेन्ना पार्सेकर चीफ मिनिस्टर आसतालो, तो कोणूय जावं BJP सरकार आशिल्लो, ते सौ न्हंयो आमच्यो परत्यो हाडपाक जाय. सो असले कितले विशय आसा, खुबशे विशय आसा ते आमचे. आतां पळय सध्या बोरये ते ब्रिज बांदूंक सोदता. कित्याक ते ब्रिज? शेतां भाटां सगळे खाजनां आहा, लोक 3,500 डिपेंडंट आसा ताजेर पोट चलोवपाक, ते सगळे डिस्ट्रॉय जातले. सो अशें करून करून हो सरकार लोकांचो सरकार आसपाक जाय. लोकांचेर कित्याक विरुद्ध हे कामां करता, प्रोजेक्ट घेता? आनी सर आनी एक इश्यू आसा ते दाबोळी एअरपोर्ट. हय, दाबोळी एअरपोर्ट हांवें म्हळ्यार सध्या ह्या गव्हर्मेंटान ICUआन घाल्लो आसा. ऑक्सिजनाचेर आसा तो. कित्याक सगल्यांक आतां खबर आसा की सरकार कशें एअरलायन्स डायवर्ट करता. सरकाराक जाय जाल्यार एअरलायन्साक सांगपाक जाता यू ऑपरेट फ्रॉम दाबोलीम. हे थंय कित्याक तांकां डायवर्ट करता? कित्याक थंय हे सगळे क्रोनी कॅपिटलिस्ट आसा, काजिनो ऑपरेटर आसात आनी प्रॉपर्टी घेतल्या मोपा एअरपोर्टा लागीं. सो म्हणजे लोक पॅसेंजर आयले, थंय लँड जाले, डायरेक्ट ते काजिनोन वतले, तांच्या हॉटेलांनी रावतले. सो लोकांक कांय फायदो जावपाक जायना. नॉर्थाक तशें सावथाक जाल्यार ते काबार करून उडयतले सगळे ट्युरिझम, लोकांच्या पोटार खट मारतले, टॅक्सी ड्रायव्हर जावं, नुस्तेकार भाव जावं, हॉटेलां, शेक, गाडे, सगळे मोटरसायकल पायलट. सो हे कित्याक करता सरकार? ते आतां आमी पयले सावन सांगता की ते गुलाम जाल्ले आसा हे क्रोनी कॅपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्टांचे. सो हे आमी विरोध करतले. कित्याक 2009 UPA सरकारान अंडर डॉ. मनमोहन सिंगान सांगुल्ले आमी तो बंद करूंक दिवचो ना, दोनूय पॅरलली ऑपरेट जातले. सो हे गोंयचो सरकार आनी सेंटराक आसा पळय मोदी सरकार, दे आर हँड इन ग्लव इन क्लोजिंग डावन. कित्याक आतां पळय मोपा एअरपोर्ट इतले आमचे टॅक्स पेयरांचे पयशे हजारांचे कोटी ताजेर घाले, ताजे कडचे आतां रिकवर करूंक जाशिल्ले आमच्या स्टेटीक. ताका आतां डिसेंबर आनीक 6 म्हयने ताका रिलॅक्सेशन दिला. सो हातून दाखयता की बाबा हे सारकेच तांकां हेल्प करता. सो कित्याक लागून आमच्या लोकांक हेल्प कित्याक करना? आमच्या बिलां वाडयलीं सगळीं, हे पयलेच सांगुल्लें आमी. सो ताजे कडचे पयशे घेयात न्ही कंपनी कडच्यान, आमची बिलां कमी करात. आमची बिलां कित्याक वाडयता? हे सगळे इश्यू आसा ते आमी हायलायट करतले आनी गोंयच्या लोकांक घेवन आमी ही लढाई करतले.